नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक मडगांवाक एक जो इश्यू सामको पेट्टा तो म्हणजे मडगांवचो मास्टर प्लॅन. आनीक सत्ताधारी जे गट आसा ते म्हणटात की मडगांवचो एक नियोजनबद्ध विकास जावचो ह्या खातीर हो मास्टर प्लॅन हाडला. आनीक जे विरोधक आसात ते म्हणटात की हो मास्टर प्लॅन म्हणजे एक आमचे कन्स्ट्रक्शन लॉबीचो एक स्कॅम, एक हांचो स्कॅम अशें म्हणटात. आनीक ह्या सगळे फाटभुंयेचेर काल आमच्या रेल्वे स्टेशना मुखार जे शेत आसा थंयच्या शेतकारांनी येवन एजिटेशन केलें. एजिटेशन म्हणजे प्रोटेस्ट केलो की आमकां भायर मारून हे हांगा असले प्रोजेक्ट कित्याक काडटात. आनी आमचे भितर आतां आमचे मदीं आसात सावयबाब कुतिनो. हे सावयबाब कुतिनो म्हणजे आदले मडगांवचे नगराध्यक्ष. ते स्वता वेवसायान इंजिनियर आनीक ह्या आंदोलना कडेन सामके लागींचे. सावयो, एकंदर हो जो मडगांव मास्टर प्लॅन म्हणटात आनी ताका तुमी स्कॅम म्हणटात, कित्याक लागून? आतां स्टार्टींग आतां तुवें सांगला इंजिनियर म्हणून, जेन्ना आमचे बरोबर कोण येता आपला एक प्लॅन काडपा जाय, सो त्या टायमार आमी डायरेक्टली आमकां जाय तो प्लॅन काडनात. ताजी फॅमिली आसता, भुरगीं आसता, सो एकटो आपलें सांगता मास्टर बेडरूम जाय, अटॅच टॉयलेट जाय, भुरगीं म्हणटा स्टडी रूम जाय, कोण म्हणटा सर्वंट क्वॉर्टर्स जाय. सो हे सगळे इनपुट्स घेवन मागीर प्लॅन तयार करता. हांगा कितें जालां, हांगा कोण तरी एक स्टुडिओ पॉड म्हण एक एजन्सी जी सुडान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी ते मास्टर प्लॅन करता. आतां मास्टर प्लॅन करता आसतना इनपुट्स कोणाको घेतले तुमी? आज पासून आमकां कांयच खबर ना कोणाको इनपुट्स घेतले ते. आतां सादेशें म्हणल्यार सारकें आतां मोस्ट सामको हें आमकां मडगांवकारांक लागता म्हणटा तो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. आतां ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आस्पेक्ट कोणाको डिटेल्स घेवप? ट्रॅफिक पुलीस जावं ट्रॅफिक सेल आसा ताजे कडेन डिटेल्स घेवप. हें तेणी होमवर्क केला, प्रिझेंट हे ड्राफ्ट जातकीर ते काडटा आनी आपयता तांकां नानोटेल हॉटेलार आनी ते दाखयतात. म्हणजे तूं तांकां प्रेझेंटेशन दिता काय तांचे इनपूट घेवन तुवें तो प्लॅन ड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो. सो आतां हांव ट्रॅफिकूच म्हणटा, बट अदर आस्पेक्ट्स ऑल्सो, अदर स्टेक होल्डर्स आसा कोणाकूच घेवना. सादें म्हणल्यार इवन कावन्सिलरा तेम घेवना. आनी हांवें ऑक्टोबर 6 ऑक्टोबर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें, कित्याक तेन्ना आमकां म्हायती मेळ्ळी की एक प्रायवेट एजन्सी अपॉयंट केल्लो आसा जी सुडान मास्टर प्लॅन करपाक. सो 8 ऑक्टोबर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी डिक्लेअर केलें की लोकांक सजेशन घेयले शिवाय प्लॅनिंग करचें न्ही म्हणून. आतां इनस्पायट ऑफ दॅट सजेशन्स कोणाचे घेवना, कोणाचे इनपुट्सूय घेवना, पूण प्लॅन ड्रॉ केला. पण आनी आतां ही एजन्सी जी आहा ती भायली. आतां सर्टन पॉकेट सारके दिसून येता. आतां लँड एक्वायर जाल्ले ते ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन, मागीर फातोर्डा नियर होलसेल फीश मार्केट ही एक्वायर जाल्ले आनी साबार सर्टन पॉकेट्स तुका आयडेंटिफाय जाता की कोणें तरी इनपुट दिला. आतां हे इनपुट दिवपी कोण मडगांवचो हो पयलीं सद्या मडगांवकारांक प्रश्न पडला. कोण तरी आसात, कित्याक आवट ऑफ द वे एक भायल्या मनशाक मडगांवचें हें मेळपाना, कित्याक दुसरे स्टेक होल्डर्सां कडेन कांय इनपुट्स घेवना. सर्वे बिर्वे केल्लो करता आसतना, हे प्लॅन ड्रॉ करता आसतना इनपुट्स घेवपाक की सर्वे किंवा अशें कितें केल्लो तांणी इनवायट करपाक जाय आशिल्लें. केल्लो काय म्हणटा? कांयच करूना. ज्यो टेक्निकल एजन्सीज आसा म्हणल्यार तुमचे इंजिनियर एसोसिएशन किंवा आर्किटेक्टाचे एसोसिएशन तांचे कितें? कसलेंच कांय ना. डायरेक्ट आपयला. इंडिव्हिज्युअली कोणाक दिला आसतले कडेन होमको प्लॉट कन्वर्शन करपाक जाय आशिल्लो. आतां पळय आनी दुसरें कितें आसा, SGPDAचो ODP आसा आनी आतां हो मास्टर प्लॅन. आतां SGPDA ODP जो कलरिंग जायना, कित्याक कलरिंग आजकाल पयशे पडटा. ते पेन मातशें म्हारग, ते ग्रीन आसते रेड करपाक, आनी रेड आसते ब्लू करपाक, आनी ब्लू आसते डार्क ब्लू करपाक. ते एक इंक म्हारग पडटा बरेंशें. सो आतां त्या कारणाक लागून आतां ही दुसरी वाट हे कलरिंग करपाक. आतां ह्या मास्टर प्लॅनांत ते दाखयता इकॉनॉमिक नोड्स म्हण. इकॉनॉमिक नोड्स म्हणटा, कोणांनी कमर्शियल हब म्हणटा, आनी डिफरंट कमर्शियल झोन म्हणना ते इकॉनॉमिक नोड, कमर्शियल हब, रेजिडेन्शियल हे असले हब. सो हो जेन्ना मास्टर प्लॅन फायनलायज जातलो आनी SGPDA मुखार वयतलो जाल्यार तांकां तो इनकॉर्पोरेट करपाक पडटा. सो जे डायरेक्ट कलरिंग जायनाशिल्लें ते हे सायडींतल्यान कलरिंग करपाचो हो एकूच हेतू, आनी दुसरे हेतू कांयच ना. जितले बी ते सपोज सांगता प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट, कितले क्रोर्स ऑफ रुपीज ते आमची ह्या लायफान तरी आमी पळोवपा सारकें दिसना म्हाका. दुसरें म्हळ्यार गार्डन म्हणटा तुमी.
आतां गार्डन ओपन करपाचें म्हण तुमकां कोण दिलें? तांचे एक आसा की काल हांव हाका आमचो मडगांवचो चेअरपर्सन दामू नायक दामू शिरोडकार हाजे कडेन उलयतालो आनी तो म्हणटा की हो जो प्लॅन आसा तो एकदम बरो प्लॅन आसा. आनीक जे मडगांवचे जे मेन स्क्वेअर आसा हो आमचो म्युनिसिपल स्क्वेअर आसा तो जेन्ना हो इम्प्लिमेंट जातलो तेन्ना हे स्क्वेअराक जे पळय जसो हे मेळपाक जाय आशिल्लो लूक येवपाक जाय आशिल्लो तसो लूक ह्या स्क्वेअराक येतलो. सो तुका तूं म्हणटा आतां दामून सपोज एक लायनी स्टेटमेंट केलो आसतलो एज चेअरपर्सन प्लॅन बरो म्हण हांव फाल्यां ताजे बरोबर बसलो तो म्हाका प्लॅना डिटेल्स सांगपाक शकता. हांव चॅलेंज मारता तें कांयच खबर ना प्लॅनाचें. आतां तूं म्हणटा म्युनिसिपल स्क्वेअर ओके तो एक सांगला कित्याक गार्डन आसा. आतां गार्डन ओपन करपाचें म्हण तेमी सजेशन दिल्लें आसा वॉकवेज करपाक मागीर फुटपाथ्स करपाचे एंटायर ओपन. आज सो तूं जेन्ना फुटपेज आनी फुटपाथ्स बी म्हणटा म्हणल्यार कॉन्क्रीट आयले सगळीं झाडां हाती गेली. आज आमचे कडेन जी फुटपाथ्स आसा ती ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन मेंटेन करूंक जायना हॉकर्सा शिवाय. हॉकर्स एक तर फुटपाथार ते खंय फरशी गेल्यात खंय वांकडे जाल्यात एक्झॅक्टली. सो ते हें जायना तुमकां. आनी तुमी आतां एडिशनल फुटपाथ्स कोणाक कित्याक उणें कमी पडटा तुमकां तुमचे जे हॉकर्स घालपाक आनी सोंप्या कॉन्ट्रॅक्टरा बिजनस दिवपाक कमी पडटा म्हण आनी कडेन आनी फुटपाथ्स करपाक सोदता गार्डनान. आनी गार्डन आतां कितलेशे हे आहा हिस्टोरियन आहा जावं नेचर लवर्स आहा तांकां पूण केन्ना कन्सल्ट केलो तुमी इन्स्टेड ऑफ फुटपाथ्स एनीथींग अदर बेटर ऑप्शन हे तुमी इनपुट्स घेवपा जाय न्ही. सडनली यू कॅनॉट कम विथ समथींग तुका जाय तशें तुका जें दिसता तें सारकें तशें जायना. तुजे कोतान कितें मडगांवचे विकासच गावपाक नाका विकास जावपाकूच जाय पूण विकासा बाबतीन हो मास्टर प्लॅन जाता काय ह्या कलरिंगाच्या बाबतीन जाता तें आमकां कळपाक जाय. ओके विकास करपा जाय न्ही ट्रान्सपेरंट कित्याक ना दिया न्ही प्रेझेंटेशन दिया एक वार्डान कितें कितें आसता लोकांक कळून दी तेजेर कळटालें. ते म्हणटात की प्लॅनिंगाक आनी लोकांक संबंद कितें आसता म्हणटात जे कोण टॅक्निकल आसा तांकां आमी दाखयलो सो तितले पुरते टॅक्निकल तूं इनवायट करपा आसलें सगळ्या टॅक्निकल कोण आसा ते एसोसिएशन बॉडी इनवायट करपा आसलें. वाय ओनली सर्टन पीपल SMS थ्रू WhatsApp मेसेज ती आमकांय पावली तांकां खबर ना लिमिटेड म्हणटा लोकांकूय पावयले फॉवर्ड करीत रावले लोक आमकांय पावली आमी गेले थंय ते म्हणटा ना यू आर नॉट इनवायटेड. आतां हांवें जी सुडा कडेन लिस्ट मागला की कोण इनवायटीज आशिल्ले काय म्हणून RTI जी सुडा कडेन हांवें कॉन्ट्रॅक्ट मागला हो जो स्टुडिओ पॉड आसता आमी जे कितें करता वीथ प्रूफूच आमी उलयता आमी बेस्ट केन्ना वाऱ्यान उलयना कित्याक आमकां खबर आसा हें व्हडलें स्कॅम एंड दीस मास्टर प्लॅन इज नथींग. हे सगळ्या दोड्या पान लावपाची डेव्हलपमेंट जाता म्हण मडगांव सामकें सिंगापूर जावपा आसा म्हण एक स्वप्न दाखोवपाचें पूण मेन हेतू आसा हो ODPचेर कलर चेंज करपाचो झोन चेंज हो म्हाका आरोप हांव बेस्ट आरोप घालता डायरेक्ट. जे तुमी आतां काल ते शेताक आयिल्ले तो पयलीं तो जो घेतिल्लो तो सावंड बावंड बस स्टँड करपाक लागून तो एक्वायर जाल्लो ताच्या फाटल्यान मदीं मागीर तातूंत आनीक जी सुद्दां आसा आनीक प्रोजेक्ट घेवपाक आयलो सो थंयचे हाणें फार्मर्सांनी ताका विरोध केलो. मागीर एक तर त्या जाग्यार थोड्यांक रिहॅबिलिट करपाक लागून ते घर बांदपाचें आशिल्लें तें उपोज जालो. पूण एक हें म्हाका सांगा जेन्ना ही एक्वायर केल्ली जमीन तेन्ना फार्मर्साक कॉम्पेन्सेशन दिलें आसतलें तेन्ना आतां तांचे फार्मर्साचो ताजेर हें कितें उरता कॉम्पेन्सेशन घेतलें ना ना एज पर पळय हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रुलिंग्स आहा कोर्टा रुलिंग्स आहा कितलीशी सपोज त्या पर्पजाक जो एक्वायर जाल्लो तो फुलफील जावना जाल्यार तांकां लिगली रायटूय आसा तो परतून घेवपाक सांगपा म्हळ्यार सी आतां ते गरीब तेमचे कडेन पळय तितलें उत्पन्न आशिल्लें तितलें सपोज ते बरें अशें हें आसलें रोबस्ट आशिल्लें इन फायनान्शियल त्या वेळी जाल्यार खंय तरी कोर्टान वचून ते हें करपाक शकताले पूण ते गरीब आसा म्हण तुमी तांचे एडवांटेज घेवप ना हें शेत म्हण. ओके आतां थोडो 23,000 स्क्वेअर मिटर्स कितें तो एक्वायर जाल्लो आनी उरलें आनीकूय शेत आसा रायट अप टू स्टेडियम रायट अप टू इंडोर मनोहर पर्रीकर स्टेडियम आसा पळय इंडोर स्टेडियम तो एंटायर शेत आनी ते एंटायर हाजेर कमर्शियल हाब दाखयता आनी एक कडेन अग्रो टेक्निकल इंडस्ट्री म्हण दाखयता. आतां हें कोणें दिलें तुमकां हें सजेशनां हें करपाक आनी ताजे उपरांत एक बेल्ट आसा असो हें म्हण एग्रीकल्चरल झोन म्हण आनी बफर झोन म्हण कितें तरी आनी त्या बेल्टार तुका दिसती पडटली बिल्डींग आसा ते ऑलरेडी आसा. सो जी आतां तूं तें कन्वर्ट करपाक सोदता फ्रॉम कमर्शियल ऑर रेजिडेंशियल हॅबिटेशनल झोन टू एग्रीकल्चर हो तुमचो प्लॅन 2041चो याक समजना म्हाका जी ज्या लोकांचे एक्च्युअल शेत आसा ते तो बिल्डींग दाखयता
आनी ज्या लोकांचे बिल्डींग आसा थंय थंय एग्रीकल्चर दाखयता हें कांय समजना म्हाका सो हेजेर कळून येता की तुमकां डेव्हलपमेंट मडगांव डेव्हलपमेंट न्ही तुमचो पर्सनल जे कितें पॉकेट्स कलरिंग करपा आसा तोच हेतू आनी दिस इज अ मल्टी क्रोर 1000 crores ऑफ स्कॅम म्हणल्यार जाता इलेक्शनाय लागीं पावल्या सो खंय तरी फंडींग जाय आनी त्या कारणान म्हाका दिसता जे कोण अटेंड जाल्या तांचो इंट्रस्ट जे कोणाले इंट्रस्ट फुलफील जाल्या तांकांच दाखोवपाक ती वयला आसतले नानोटेला आनी त्या खातीर ना स्पश्ट उलयता म्हाका लिपोवपाक कांय ना त्या खातीर तितलेच त्याच पुरती लोकांक थंय व्हरून दाखयलें बाबा तुमचे जाल्या म्हण लागीं पावत तुमचे त्या हातूंत भितर एक सजेशन आयिल्लें की वेस्टर्न बायपास आनी इस्टर्न बायपास हांकां एक हे घालून आमचो ग्रेड सेपरेटर घालून हें करचें कनेक्ट करचें जावप शक्य आहा तेच न्ही आतां जावपाक शक्य न्ही उलोवपाक कितें शक्य आसा आतां कांय म्हयने फाटीं 1 म्हयने फाटीं घडये चड म्हयने न्ही 1 म्हयने फाटीं घडये मडगांवच्या आमदारान एक सामकें व्हडलें केल्लें आसा गडकरीन एप्रूव केलें म्हण की सिनेल आतां घरां आहा ताजे वयल्यान ब्रीज वयतलो म्हण ती म्हण नासतना आतां हें कशें शक्य तें म्हाका एटलिस्ट टॅक्निकली कळना वेदर वयरसान ब्रिजाचे स्पॅन आहा ते वयर बसयतले कांय घर म्हण नासतना हें कळना तुजे कडेन जो वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचे आहा तो इतलें आश्वासन दिलें थंय बाणावलकारान आनी सगळे मंगोलकारांक तो स्टिल्ट करूं जावना आनी हें सगळें आतां आनी एक हें आसा तें मोती दोंगराचेर ते म्हणटा की इट्स टुरिस्ट स्पॉट म्हणजे कम्युनिटी कास्ट कितें तरी हब म्हण कितें तरी हें केलां म्हणजे नांवां कळपाक म्हणल्यार आमचे सारके मनशाक तर कळचना तूं कळटा तूं टॅक्निकल This terminology is only to help them to change the ODP, outline development planaचे जे झोन चेंज करपा आसा ताजी टर्मिनॉलॉजी कम्युनिटी हे म्हणल्यार सगळे कमर्शियलच फायनली जो झोन ग्रीन झोन आसा तो बिकॉज इट्स अ हिली एरिया बेसिकली सो हे कन्वर्शन करपा ते बरें टॅग दिला टर्मिनॉलॉजी बेस्ट यूज केले तेमी सिलेक्टीव सामकें वीच कॅनॉट मिन्स फाल्यां जेन्ना ODP मुखार येतलो हो मास्टर प्लॅन कोण डिनाय करपाक शकपाना तशें सारकें पण आमचो एकूच व्हडलें मागना आमी मागता फक्त प्रेझेंटेशन दिया लोकांक और चल प्रेझेंटेशन दी नाका वेबसायटार घाला लोकांक वेबसायटार पळोवन दी प्लॅन ODP वेबसायटार घातिल्लो लोकांक कळ्ळें कशें कितें आहा तें समजलें सो हो घाला न्ही ODP हेजेर वेबसायटार खंयच्या वेबसायटार घाल म्युन्सिपालिटी वेबसायट आसूनय ते पाड पडला सांगपाक कोण ऑपरेटर करना सो जी सुद्दां जाल्यार जी सुद्दां वेबसायटीचेर घालचो ते कितें म्हणटा जाणटो दीस इज आतां जें कितें केलां इट्स नॉट अ फायनल ड्राफ्ट तुमचे कडल्यान सजेशन मागता ते तुमी म्हणटात तुमचें सजेशन कितें दिया तुमचें जर कितेंय जर हें आसा कितें तें ऑब्जेक्शन आसा ऑब्जेक्शन घालात बरें आतां सांग आतां एकठां म्हाका आतां सजेशन जावं ऑब्जेक्शन जावं केन्ना घालतात जेन्ना तूं प्लॅन पळयता आतां तूं प्लॅनूच तें दाखयना जाल्यार तूं ऑब्जेक्शनूय कशें दिवपाक शकता आनी सजेशन कशें दिवपाक शकता तूं प्लॅनूच दाखयना तें आतां सांगता आमदार सांगता पणजे वचून ऑब्जेक्शन सजेशन दी म्हणून पणजे कितें लोकांक वचपा जाय आनी पयलीं सदां तूं प्लॅनूच जेन्ना दाखयना जाल्यार वचोन करपाक कितें म्हण सांगपाचें ओमके रॉंग आहा म्हण सांगतालो जेन्ना तुवें पळोवंकूच ना आज सांगता तुका सांगपा म्हळ्यार फाटी याद करून दिवपा सोदता हांव 95 म्हणजे ह्या लँड म्हाका पळय कशें करून एक्सप्लॉयट करता न्ही सगळी रुल्स आहाय ते तेजेर एक हिस्ट्री सांगपाक सोदता 1995 कोंकण रेल्वेच्या सर्कल 500 मिटर्साच्या सर्कलाचेर फ्रीज केल्लें सेक्शन 4 घालून आनी आमी एक्झॅक्टली आनी हांवूच मुखार सरून आमी भरपूर बोवाड केलो आनी लास्टाक तो सेक्शन 4 विड्रॉ केलो मागीर ताजे उपरांत 2009 CDP म्हण हाडली आनीच हाडली मडगांवच्या आमदारान जी सुडा करून आमकां म्युन्सिपालिटी कांयच नाशिल्लें डायरेक्टली जी सुडान हें दिल्लें आनी तो प्लॅन तयार करून म्युन्सिपालिटीत धाडलो आनी तेन्ना हांव चेअरपर्सन आतां एज क्वॉलिफायड म्हाका प्लॅन वाचून थोडें कळटा समजला सो जेन्ना हांवें तो प्लॅन पळयलो जाल्यार हांव सामको शॉक आनी म्हज्या टायमार सपोज हांवें तें एप्रूव केल्लें लोक आमकां जत्यान मारपाचे सो हांवें आनी कितलोसो प्रेशर घातलो तो आमकां ना तें करून दी रेजोल्युशन घे आनी धाड पास म्हण अशें जायना तशें हांवें काडलें आनी एंटायर हॉलांत तो प्लॅन डिस्प्ले केलो आनी पब्लीक आपयलें एका व्यू करपाक आनी तुमचें ऑब्जेक्शन सजेशन दिवच म्हण सगळो वाड गोंदळ सामको कित्याक कोणाले घराचेर पेट्रोल पंप दाखयला कोणाचेर ओपन स्पेस दाखयला कोणानी कितें दाखयला आनी सांगपा म्हळ्यार आतां जी वायस चेअरपर्सन आहा ताजे घराचेर पेट्रोल पंप दाखयला एक्झॅक्टली आतां रस्तो दाखयला हय आतां रस्तो दाखयला तें खबर सुद्दां ना तेच भाशेन आतां 25 वॉर्ड आसा मडगांवचे
हांव चॅलेंज मारता एकूच कावन्सिलरान सांगचें आपले हातून कितें कितें दाखयल्लें आहा तें एकूच कावन्सिलरान सांगचें म्हाका कोणाक कांयच खबर ना सगळें कशें जातलें आनी मागीर लोकांक कशें कळटलें तुमी हांकां सो तुमचो फुडलो हे कितें आसतलो हे जर अशेंच चालू उरलेल्यार आमी डिमांड केल्लो आसा की विदीन अ वीक्स टायम प्रेजेंटेशन दिवचें म्हण नाजाल्यार आमी एक पब्लीक मिटींग घेवपाची तयारी ऑलरेडी चालू आसा आमची लोया मैदान पब्लीक मिटींग घेवन आमी आमदाराच्या घरा कडेन मार्च करपाची आमची तयारी आसा कित्याक फायनली वी नो दॅट ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मास्टर प्लॅन एंड वाय इज ही हायडींग लोकां कडेन हो मास्टर प्लॅन लिपोवपाक कारण कितें हो लोकांक प्रश्न पडला आनी हे इतलोसो झोनान सपोज आमकां इतली मेळ्ळा जाल्यार इमॅजिन कर तूं हार्ट ऑफ द सिटी आनी फातोर्डा एरियांतल्यान कितले सुमार कलरींग केल्लें आतां इलेक्शन येवपा आहा ताका लागून हे तुमचें कितें पॉलिटिकल स्टंट आनी अशें बी कितें ना पॉलिटिकल सो इफ यू आर सो क्लियर हें दी न्ही प्रेजेंटेशन दी आनी कवर कर वयल्यान तूं हें जातलो यू प्रूव युअर सेल्फ दॅट यू आर रायट तुका एक संदी दिता आमी तुम लोकांक बरें प्रेजेंटेशन दिया आनी तुमी केलो तो सामको फर्स्ट क्लास बरो प्लॅन म्हण लोकांक सांगून दी कोर्टाक बी वचपाचें कितें आसा गरज पडल्यार वचपाक पडटलेंच कितें हे भाशेन सपोज तुमी बुलडोज करून करपाक सोदता लोकांक कन्सल्ट करनासतना लोकांक कसलें प्रेजेंटेशन दिनासतना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना जाल्यार कोर्टाक वचपाक पडटलें आमकां आनी आमी फाटीं रावपाना तर हे आशिल्ले सावयबाब कुतीन ते म्हणटात तातूंत एक तथ्य आसा की हो जर आराखडो हो मास्टर प्लॅन जर लोकां खातीर करता जाल्यार तो लोकांक कितें आसता तें कळपाक जाय आनी एक पळयल्यार अशें दिसता की आतां पर्यंत आमदारांनी म्हणूं किंवा बाकीचे जी सुडाचे हाणें म्हणूं ताणें ओपन लोकांक केन्ना करतलो हे हाजेर अजून कांय स्पश्टता मेळना जो मेरेन लोकांक आपल्या शाराक कितें जाता हें कळना जाल्यार प्लॅनिंग कोणा खातीर हो एक प्रश्न आसा ताका लागून सावयो म्हणटा तसो किमान हो प्लॅन लोकां खातीर उक्तो करचो जाच्या खातीर लोकांक कळटलें मडगांवकाराक की हो प्लॅन खरोच आपल्याचो फायद्याचो आसा काय ना आनी हे जे सगळे बोवाळ चलता तो बंद जावपाक शकतलो म्हाका दिसता ह्या आमच्या चर्चेची दखल जर हाणें घेतली प्रशासनान घेतली आनी जर तो प्लॅन उक्तो केलो जाल्यार लोकांचें समाधान जातलें जे कोण एजिटेशन करता तांचेंय समाधान जातलें आनी जर खरोच बरो प्लॅन आसलो जाल्यार लोक ताका सपोर्टूय करतले इतल्याचेरच आमी ही आमची चर्चा थांबयतात सावयो तूं आयलो तुजी मतां मांडली देव बरें करूं आनीक सगळे पळोवप्याकय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV